मी या मेस्तावाड्या या भागान आसा, मेस्तावाड्या बुटेपाट आनी हो सगळो वॉर्ड सिटीक तेकूनच आसा. आनी आज ह्या वॉर्डान म्हणजे गेली खुबशीं वर्सां खुबशीं कामां पेंडींग उरिल्ली, जावं नाशिल्ली. गिरीश जेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो नाल्यार रोशना कावन्सिलर आशिल्ले ताणें आपल्या परीन खूब प्रयत्न केले. पूण तेन्ना म्हाका याद जाता आमकां पुराय 5 वर्सांक मॅक्झिमम 10 ते 15 लाख रुपया मेळटाले. आनी आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी सगळ्या वॉर्डांनी ऑन एन एवरेज 80-90 लाखाची काम आमी सगळ्यांक पास करून हाडून दिले. जितले प्रपोजल म्युनिसिपालिटी घालता तितले प्रपोजल आमी पास करतात. आनी पास करता आसतना आमी खंयचोच भेदभाव करूना. तो ऑपोजिशन नाल्यार तो रुलींग तो म्हजे बरोबर नाशिल्लो हें केन्नाच पळयनासतना आमी सगळ्याक समान, कित्याक सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक विकास जातलो जाल्यार सगळ्या वॉर्डांनी जावचो पडटा. पर्टिक्युलरी ऑपोजिशनाचे भायर दवरले तशें जावंक शकना. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आमचो ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सर हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. UD मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे सर हांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. कित्याक हे दोगूय जाण आमच्या डिपार्टमेंट हाका लागता आनी सगळ्यांत लास्टाक पयशे दिवपाक न्ही सगळ्या कामा खातीर आमकां पयशे पुराय केले आनी सगळ्या कडेन कामां. हांव गिरीशाचें अभिनंदन करता. ताणें उलयता आसतना सांगलें की पुराय वॉर्डान आज सगळे कडेन ताणें ज्यो वाट्यो मातयेच्यो आशिल्ल्यो नाल्यार डिलेबिलेटेड सामक्यो वायट कंडिशनान आशिल्ल्यो त्यो प्रत्येक वाटो ताणें पेवर्स करून लोकांक बरें चलपा खातीर बरी सुविधा केल्या. लोकांक त्रास जावचो न्ही नाल्यार खंयचेच गोश्टीक आमकां आमचे परत परत येवचें पडचें न्ही हाच्या खातीर ताणें एकूच टायम सगळ्या वॉर्डान आपल्या पुराय हें केलां. हाच्या खातीर ताचें अभिनंदन करता. आनी हांव सगळ्या ह्या वॉर्डाच्या लोकांकूय आश्वासन दिता की ह्या वॉर्डा भितर जितली जितली कामां आमी प्रपोज केल्या. आतां तुमी पळयलें 40 लाखाचे सिवरेजाचे दोनूय पंपिंग स्टेशनां वयर येतात. ती पंपिंग स्टेशनां जातकूच सगळ्यांक कनेक्शनाय दिवपाची स्टार्ट जाली. सो आनी एक वर्सभरा भितर ही पुराय सगळी म्हाका दिसता हो वाडो हो सिवरेज कनेक्टेड आसतलो आनी जें आमकां उदक भायर दिसता म्हणजे तानिया कडेन तें थंयच्यान बंद जातलें आनी तें तळें बसून एक सुंदर तळें जो आमी करपाचो प्रयत्न आसता तें बसून जातलें. हाच्या खातीर जें काम आमी सरकारा कडेन व्हरतात भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा हो डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. आज तुमी खंय गेले म्हणजे पेडण्यासून तुमी काणकोण वचा खंय वचा आज तुमकां फक्त डेव्हलपमेंट दिसतलें. आनी इतली उदरगत म्हाका दिसता गोंया भितर फक्त म्हणजे आतां ती चड जाल्या म्हणजे मोदीजी येतकूच ती चड जाल्या. आनी अशेंच सगळ्यांचो विकास जावचो. तांणी जे थोडे डिमांड्स केल्या तेय पुराय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. रुस्तर रुंदीकरण करप हें आमचें प्रायोरिटी आसा आनी त्या खातीर बुटेबाटान पसून हांगा फाटल्यान आमी रस्तो रुंदीकरण करतात जो इतलीं वर्सां सदांच ब्लॉक जातालो. ते आमट टीक म्हणून रेस्टॉरंट आसा नाल्यार खापरेश्वर टेम्पल आसा ते दोनूय कडेन सदांच ब्लॉक जाताले आनी लोकांच्यो मागीर एकामेकाक वादावादी जाताल्यो खूब. तो आमी व्हडलो अरावंड 8 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी तो जालो जाल्यार म्हाका दिसता हो फूल बायपास इतलो सुंदर जातलो. त्या खातीर हांव तांचेय देव बरें करूं तांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसता. आनी हो रस्तो तांणी सांगला रुंदीकरण कर म्हणून सगळे गांव भाव एकठांय जाले आनी आमी बरें सोल्युशन काडलें जाल्यार हांगाय बी 1-2 वाटो करपा सारके आमी करूंक शकता कोणाक दुखय नासतना. त्या खातीर सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांक बरें जाता अशें करचें. जाल्यार 2 गाडयो वचप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. एम्ब्युलन्स भितर येवप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते सगळे मेळून आमी करूंक शकता आनी आमी 100% करतले हाचे बद्दल दुबाव ना. सरकार हांव परत एकदां सांगता हो विकासाचो सरकार आसा डेव्हलपमेंटाचो सरकार आसा आनी जाता तितलो आमी डेव्हलपमेंटूच ह्या 5 वर्सांनी केल्लो आसा. हाचे फुडें खुबशे प्रोजेक्ट्स आमचे चालू आसात. नुस्तें मार्केट म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी 10 दीस हे नोटिफिकेशन पयर आयलें आनी आतां फॉर द फर्स्ट टायम आमचे म्हणजे 60 वर्सांनी वास्कोचे फिश मार्केट आनी बायणाचे फिश मार्केट हे नोटिफायड आसा. ही खूब मोठी गोष्ट आसा. तें जालें आतां म्हाका दिसता बाकीची बारीक बारीक कामांय कंप्लीट जाली. सो तांणी सांगलां की आनी 10 दिसां भितर ओपनिंग करया. तें जातकूच मागीर स्वतंत्र पाताचें ब्युटिफिकेशन तेंय आमी ओपन करता. चीफ ऑफिसर्स बंगलो आमी चेअरपर्सनाक सांगल्यार तूं तारीख थरय आनी त्या दिसा तोय करया. बायणाचें गार्डन जालां अशें सगळे कडेन ओवरऑल सगळ्या वॉर्डांनी विकास चालू आसा आनी असोच सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो जाल्यार तांणी म्हाका इतलो विश्वास दवरून केला आनी त्या विश्वासाक पात्र हांवें ठरप हें आसा. सो ती सगळी कामां जातली आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो जाणट्यांचो भुरग्यांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमचेर आसचो इतलेंच मागता. येस मातीन घेतलं की काम बंद कशें आयज हें आमचें पळोवंक गेल्यार ह्या टायमाचें आमचें लास्ट काम आनी हें जें लास्ट काम जें आसा हें आमी 30-40 लाखाचें काम आसा आनी हें प्रत्येक वाड्यार आमी केलां. तूं जावं ओरुल्या वच ना जाल्यार बेलाबाय वच उडयेर वच मेस्तावाड्या बुटेबाटा सगळ्या वाड्यांनी आमचे पेवर्स नाल्यार टायल्स आनी गटर हें काम चालूच आसा.
हे पयली फावटी दिसता ह्या इतिहासान हे पयली फावटी इतले काम केन्नाच जावंक ना जे पयली रोचनान केलेले आनी मागीर हांवें केला. पेवर्स म्हणजे ह्या वाठारांत म्हणजे टायल्सूच नासले केन्ना, मातयेचेर चलताले लोक आनी पावसाच्या टायमाचेर सगळे चिकचिक जाताले. म्हणून ह्या येणाऱ्या हेतून तांकां सगळ्यांक बरें तुमी वचून रावंड मारी जाल्यार दिसतलें तुमकां सगळ्या वाठारांत सगळ्या गल्लींनी आमी पेवर्स आनी टायल्स घातल्या. 99% काम जाल्लेलें आसा. सेकंड थिंग हांगा व्हडली सिवरेज कनेक्शनां येवपाची आसा तेचेंय काम चालू आसा. ऑलरेडी ओरुल्यान आमी इंटर कनेक्शनां ती चालू आसा. मागीर हांगा बाकीचे ड्रायव्हरील मेस्तावड्या आनी बुट्याबाटांनी सिवरेज चालू जातली. येणाऱ्या एक म्हयन्यात पंपिंग स्टेशन जे पावसा खातीर बंद पडलेले तेचेंय काम चालू आहा. देव बरें करूं म्हणटा आमदाराच्या बाबा सिवरेजची जी हाडली, सिवरेज हाडपाक इतलो डिफिकल्ट आसता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. खंयच्याच वाठारांत सिवरेज कनेक्शन ना, कित्याक तेका पंपिंग स्टेशन बसोवपाक जागो ना. आनी म्हाजो फ्रेंड जो आशिश बोरकर आहा तेणी तो जागो दिलो, प्रोवायड केलो म्हणून आयज आमकां सगळ्या लोकांक सिवरेज कनेक्शन मेळ्ळी. तेच्या खातीर ते पास करपा खातीर 40-50 कोटीचो तो हे प्रोजेक्ट तो आमदार दाजी साळकारान हाडलो म्हणून हांव तेचे अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळान ह्या फुडल्या वर्सा मेरेन ह्या वाड्यार खंयच्याच वॉर्डान आमच्या ड्रायव्हरील मेस्तावड्या, ओरुल्या, बेलाबाय, बुट्याबाटान आनी खंयचीच कामां नासतली. लोकांक मातशी डिफिकल्ट रस्त्याची रस्तो उरलेलो आहा. रस्तो ऑलरेडी पास जाल्लो आहा. रस्तो आमी कित्याक करूंक ना, परत सिवरेज कनेक्शन आमची कामां ही कितें जी पायपलायन घातलेली 25 वर्साची ती सगळी डॅमेज जाल्ली आसा. नेवी पायपलायन घालपाची आसा. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर ती काम सुरू जातलें म्हणून आमी रस्तो करूंक ना. रस्तो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक मेळलो आनी होच कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां आतां पेवर्स बीन घालतो तेकाच मेळ्ळ्या. म्हणून आमी इतलें सांगता बाबा लोकांनी हे काम पळोवपाचें. आमी जें काम केलां हें इतिहासान आनी कोणीच खंयच्याच वॉर्डान कोणीच करूंक ना. इतलें काम आमी वॉर्डान केलां. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमदारय देव बरें करूं म्हणटा. तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी एज अ चेअरपर्सन म्हणून म्हाका आनी एक एडवांटेज मेळ्ळा बा आमदाराक फिटपा खातीर आनी जी कामां आमच्या वॉर्डान जावपा जाय ती सगळी आमी हाडलेली आहा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.